कांय वर्सां फाटली घडणूक आयचे अपक्ष आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हे तेन्ना काँग्रेसचे आमदार आशिल्ले. तांचो सदांच एक आग्रो आसतालो की धिऱ्यो कायदेशीर करच्यो. एक केंद्रीय कायदो आसा, सेंट्रल कायदो आसा, प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट म्हणून. तो कायदो धिरयांचेर बंदी हाडटा. ती बंदी काडची आनी धिऱ्यो कायदेशीर करच्यो असो आग्रो वो मागणी ते सदांच करताले. पूण कांय घडनाशिल्लें. निमणें तांणी स्वता एक बील तयार केलें, एक विधेयक मांडपाचें थारायलें. बिलाचो हावेस आशिल्लो तो धिरयांक कसलीच आडखळ जावची न्हय आनी धिऱ्यो घडोवन हाडपाक मेकळीक मेळची. ह्या हावेसान तयार केल्लें बील तांणी विधानसभेच्या कार्यालयाक दिलें. कार्यालयान तें घेतलें, प्रोसेस केलें आनी मागीर तें विधानसभेचें अधिवेशन ठरतकच कार्यावळ पत्रिकेचेर आयलें. सभापतीन तें सभाघरांत मांडूंक दिलें. सभाघरांत रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी तें बील मांडलें. सरकार पक्षान ह्या प्रायवेट मेंबर्स बिलाक विरोध केलो ना. तांणीच कित्याक सभाघरांत कोणेंच ताका विरोध केलो ना. ताका लागून बील पास जालें. प्रायवेट मेंबर्स बील पास जालें. हरशीं अशें घडना. हो एक आडवाद आशिल्लो अशें म्हणूं येता. घडटा अशें की कितलेंय बरें बील खंयच्याय मेंबरान जर हाडलें, प्रायवेट मेंबर्स बील, सरकार तें पास करूंक दिना. सरकार अशी भास वापरता, खंयचेंय सरकार, की बिलाचो हावेस बरो आसा, सरकार तसलेंच बील हाडूंक सोदता, ते खातीर तुवें हें बील फाटीं घेवचें. आनी आपलो हावेस साध्य जाता हें पळोवन जो बील मांडपी मेंबर आसा तो तें फाटीं घेता. हें चडशें घडटा. पूण हांगा वेगळेंच घडलें की प्रायवेट मेंबराचें बील सरकारान मानून घेतलें आनी विधानसभेन पास केलें. विधानसभेन बील पास केलें आनी मागीर मान्यताये खातीर तें राज्यपाला कडेन धाडलें. राज्यपालान तें बील काडून भायर उडयलें. अशें कित्याक घडलें? अशें घडलें ताजें कारण अशें की एक तर अज्ञानान वा दुसरें कसलेंय राजकारण आशिल्ल्यान हें बील पास जावपाक सरकारान दिलें. कायदो सेंट्रल, प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, हो सेंट्रल कायदो आशिल्ल्यान खंयचेच विधानसभेच्यान त्या कायद्यांत बदल करपाक जायना. हो सामको हार्ड एंड फास्ट नेम. बदल जर करपाचो जालो जाल्यार तो बदल फकत लोकसभेच्यान करूं येता, पार्लमेंटाच्यान करूं येता. हांगा विधानसभेंत बील हाडलें आनी तें बील स्वतंत्र नाशिल्लें, स्वतंत्र एक कायदो करपा खातीर नाशिल्लें. तें बील आशिल्लें तें सेंट्रल कायद्यांत बदल करून धिरयांक मेकळीक दिवपाचें. म्हणटा सेंट्रल कायद्याचो एमेंडमेंट करपाचें हें बील आशिल्लें, जें कायद्यांत बसना. आनी ते खातीर तें राज्यपालान भायर उडयलें. आज मेरेन तसलें बील परत विधानसभेंत येवंक ना. आतां हें घडलें कशें? एक आसूं येता अज्ञान आनी दुसरें आसूं येता राजकारण. राजकारणय आसूं येता थोड्यांच्या मनांत, ना अशें न्ही. पूण खुबशे जाण हे विशीं अज्ञानी आशिल्ले हे विशीं म्हाका तरी दुबाव दिसना की सेंट्रल कायद्यांत बदल करपाचो अधिकार खंयचेच विधानसभेक ना.
ही जाण चडशा त्या वेळावेल्या सभाघरांत उपस्थित आशिल्ल्या आमदारांक नाशिल्ली. अशें कित्याक घडटा? अशें ह्या खातीर घडटा की विधानसभेची जी नेमावळ आसा, कामकाज कशें चलचें, कशीं बिलां मांडचीं, कशे प्रश्न विचारचे, कशे दुसरे ठराव मांडचे, कशीं वेगळीं मोशन्स मांडचीं, केन्ना मांडचीं, कशीं मांडचीं, हे विशींची जी नेमावळ आसा ताजो अभ्यास करूंक चडसो कोण वचना. मागीर सभापतीन लक्ष हाडून दितकच एकादी सुदारतात आनी तेन्ना तांकां तें याद उरता. पूण सुरवातीक कोणूय वेंचून येवन आमदार जातकच वा मंत्री जातकच मुद्दम ती नेमावळ शिकूंक वता अशें दिसना. आतां आमच्या संसदीय लोकशायेंत, देशांतल्या पार्लमेंटरी डेमोक्रेसींत ही चाल आसा. लोकसभा हे संस्थेची एक नेमावळ आसा. देशांतल्या प्रत्येक विधानसभेची एक नेमावळ आसा. भोव करून ताका रुल्स ऑफ बिझनेस अँड कंडक्ट ऑफ द हावस अशें म्हणटात. म्हणजे सभाघरांतलें कामकाज कशें चलचें ते विशींचे नेम त्या नेमावळींत आसतात. ही नेमावळ खरें म्हणत जाल्यार चडांत चड बरी खबर आसूंक जाय सभापतीक. ताका पसून खबर नासत जाल्यार ताका अधिकाऱ्यांचो पालव घेवपाची मेकळीक आसा. सरकाराक किंवा सरकाराचो जो मुखेली मुख्यमंत्री आसता ताका आसूंक जाय उण्यांत उणें. विरोधी पंगडाच्या अधिकाऱ्याक मुखेल्याक आसूंक जाय, बाकीच्यांकय आसूंक जाय, दरेकल्याक आसूंक जाय, पूण मुखेलपणान ह्या तिगांक आसूंकच जाय. नाजाल्यार विधानसभेचें कामकाज कशा कशें चलतलें, बेशिस्तीन चलतलें. आनी ताका लागून गरज नासतना वेळ, वाद, चर्चा नाका जाल्ली जावन वतली. आतां ते खातीर आमदारांक वा विधानसभेच्या वांगड्यांक म्हणटा हांव, कित्याक कांय आमदार आसतात आनी 12 मंत्री आसतात, दरेकल्याक ह्या नेमावळीची जाण आसची ह्या खातीर फावो तें प्रशिक्षण दिवपाक जाय. आनी हें प्रशिक्षण म्हजे नदरेन 5 वर्सांतल्यान एक फावटी दिवन कांय उपयोग ना. ही प्रशिक्षणाची रीत वर्साक 2 फावटी तरी चालूच उरूंक जाय. नाजाल्यार 2 दिसांचें प्रशिक्षण शिबीर घेतलें, तातूंत थोडेशे वयली कल्पना दिली आनी मागीर त्या आमदाराक मेकळो सोडलो जाल्यार 5 वर्सां ताका सगळे रुल्स ऑफ बिझनेस अँड कंडक्ट कळटले अशें समजूंक जायना. तशें घडना. ती एक सद्या फॉर्मालिटीची जाल्या. जी खरी गरज लोकशायेची आनीक संसदीय पद्दतीची ती एक भोगावळशी जाल्या. आनी ताका लागून ताजे फाटलो मुखेल हावेस जो आसा तोच ना जावन गेलो. अशें पयर घडलें. विधिमंडळ खात्यान 2 दिसांची प्रशिक्षण शिबीर घेतलें. 2 दिसांचें. कांयच घेनासतना तितलें बसून घेतल्यार बरीच गजाल. म्हणटा शिबीर घेतलें ही बरी गजाल, पूण तें जे तरेन घेतलें ती तरा चुकली. कितल्योश्योच चुको जाल्यो. तातूंतल्यो 2 मुखेल चुको आनी आनीकय चुको आसात. पयली मुखेल चूक अशी की हें शिबीर विधानसभेच्या संकुलांत घेवपाची चाल आसतना आनी थंय भरपूर सुवात आसतना, सगळी वेवस्था आसतना 5 स्टार हॉटेलांत घेतलें. आतां हें प्रशिक्षण शिबीर म्हळ्यार कांय पार्टी न्ही, तो कांय उत्सव न्ही, ती कांय जात्रा फेस्त न्हय. मजा करपाची, बरें बरें खावपाची, पिवपाची तें शिबीर जातूंतल्यान मनशाचें गिन्यान वाडटा.
अशी एक वैचारीक कार्यावळ. ती वैचारीक कार्यावळ विधानसभेच्या संकुलांत जाल्ली जाल्यार चड बरी सोंपतली आशिल्ली. ती 5 स्टार हॉटेलांत हाडली हाजो अर्थूच असो की त्या प्रशिक्षण शिबिरा फाटलो जो हावेस आसा तो विधिमंडळ खात्यान लक्षांत घेतलो ना. आतां 5 स्टारांतलें वातावरण वेगळेंच आसता. त्या 5 स्टारांतलो मूड वेगळो आसता. थंय जे उलयले ते कितें उलयले आनी जाणें आयकलें तें कितलें आयकलें हो प्रश्न उरताच. म्हणटकच पयली चूक जाली ती, जे सुवातेर तें योग्य तरेन सोबून दिसतलें आशिल्लें आनी आमचें विधानसभा संकुल ल्हान न्हय, गरजे परस दुपेटीन अडेज पटीन व्हड आसा. थंय भरपूर सुवात आसा. जेवणा खातीर वेगळी वेवस्था आसा. कसलीच अडचण ना. अशें आसतना तें 5 स्टार हॉटेलांत व्हेलें. हातूंत म्हजे नदरेन त्या परिक्षणा फाटलो ज्या प्रशिक्षणा फाटलो जो हावेस आशिल्लो तोच कुशीन पडलो. दुसरी मोठी चूक विधिमंडळ खात्यान केली ती, रामभाऊ म्हाळगी प्रतिश्ठान हे संस्थेक तें प्रशिक्षण शिबीर घेवपाका पयलीं. आतां ही संस्था एकतर भाजपाची वा संघ परिवाराची. तातूंत खुबशे जाण आसात ते भारतीय जनता पार्टीचेच लोक. विधानसभेत आमच्या वेगळे वेगळे पक्ष आसात. संयुक्त सरकार भाजपाचें आसूं पूण आनीकय वेगळे वेगळे पक्ष आसात. विरोधी पंगडांत कितलेशे पक्ष आसात. हांचो जर विश्वास जाय आनी प्रशिक्षक म्हणून येतात ते निपक्षपातीपणान ऑब्जेक्टिवली आपल्याक सगळें सांगतले असो जर विश्वास तांच्या मनांत आसूंक जाय जाल्यार ते खंयच्याय एका पक्षाक लागीं आशिल्ले लोक आसूंक फावना. ह्या दोनूय कारणां खातीर विरोधी पंगडान ह्या प्रशिक्षण शिबिराचेर बहिश्कार घालो. म्हणजेच अशें की ह्या प्रशिक्षण शिबिरांत कितलो वावर जालो, कसो वावर जालो आमकां खबर ना, पूण ताचो कसलोच लाभ विरोधी पंगडाच्या वांगड्यांक मेळ्ळो ना. सरकार पक्षाचे जे वांगडी थंय हाजीर आशिल्ले तेय सगळे आशिल्ले अशें न्हय. तांकांय तो मेळ्ळो काय ना हाजे विशीं दुबाव आसा. सादी गजाल, जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो फुडारी म्हणून ज्या मनशाक एक लेबल आसा खूब मोठें, तो मनीस अमको एक रूल समजावन सांगता, तो सरकाराक सांबाळून घेवपाचे नदरेन सांगचो ना म्हणपाचो विश्वास विरोधी पंगडांतल्या वांगड्यांक कसो आसतलो. म्हणटकच हो विश्वास आसल्यारूच तो कितें सांगता ताजेर विश्वास बसपाचो न्हय. म्हणटकीर तें हांगा घडूंक पावलें ना. आमी आयकलां त्या प्रमाणे खासा सरकार पक्षाचे सगळे आमदार मंत्री थंय हाजीर नाशिल्ले. हाजे फाटल्यान एक गैरसमज आसा. आनी तो गैरसमज असो की हांव जेन्ना पयले खेपे वेंचून आयिल्लो तेन्ना प्रशिक्षण शिबिराक गेल्लो तें पुरो. मागीर आनी प्रशिक्षण शिबिराक वचपाची गरज ना. ही समजणी चुकीची. खंयचोच आमदार जावं मंत्री फकत 5 वर्सां भितर विधानसभेच्या कामकाजाचे सगळे रुल्स सारके समजून घेवंक शकता अशें ना. कांय रुल्स पळोवपाची गरजूच पडना अशीं 5 वर्सां वचूंक शकतात. आनी आमची विधानसभा वर्सांतल्यान कितली चलता. सभापतींच्या परिशदेचो ठराव आसा की विधानसभा किंवा विधिमंडळ खंयचेंय हें वर्सांतल्यान उण्यांत उणें 3 म्हयने चलचें म्हणून. आमची विधानसभा कांय वेळा वर्सांतल्यान 1 म्हयनो बसून चलना.
दीस मेजले जाल्यार. म्हणटकच ह्या थोड्या दिसां भितर सगळ्याच नेमांक हात घालचो पडटा अशें ना. कांय वेळार तशी परिस्थितीच येना. म्हणटकच 5 वर्सां अशीं जर गेलीं म्हणजे 5 म्हयन्यांत तो विधानसभेंत बसलो असो अर्थ जालो चडांत चड. ह्या 5 म्हयन्यां भितर तुज्यान सगळी नेमावळ मास्टर करूंक जायना. आनीक ताका लागून एक प्रशिक्षण शिबीर पावना आनी 2 दिसांचें तर निखालस पावना. हें शिबीर जालें तें 2 दिसांचें. 2 दिसांक तुमी कितले नेमांचेर चर्चा करतले. नेमावळ ल्हान ना ती 4 पानांची. येदें पुस्तक आसा इतलें दाट. आनी एक नेमाचेर कितलेशें सांगचें पडटा, कित्याक अशेंय घडूंक शकता तशेंय घडूंक शकता. म्हणटकच 2 दिसां भितर हें प्रशिक्षण जायना. तेच खातीर हांवें म्हळें की वर्साक 2 तरी असलीं प्रशिक्षण शिबिरां 3-3, 4-4 दिसांची जावंकूच जाय. तरच आमच्या विधानसभेंतल्या वांगड्यांक रुल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ द हावस म्हणजे कितें तें समजतलें, ते चड बरें काम करूंक पावतले, ते नेम मोडपाचें टाळूंक शकतले. म्हणटकच ह्या प्रशिक्षण शिबिरांत तो हेतू साध्य जालो ना. दुसरे कांय बारीक प्रश्न आसात. ह्या प्रशिक्षण शिबिरान राजभास कायद्याचो भंग केलो. राजभाशेचो अपमान केलो अशेंय हांव म्हणन. राजभास कायद्या सकल कांय नोटिफिकेशन्स 6 नोटिफिकेशन्स जाहीर जाल्लीं आसात. आनी विधिमंडळ खात्याक तर ती खबर आसूंकूच जाय, कारण कायदोच केला सरकारान, विधानसभेंतूच पास जालो तो. म्हणजे ताजे सकल जी नोटिफिकेशन्स काडटा सरकार, असलीं 6 काडल्यात आज मेरेन, ती त्या कायद्याचोच एक वांटो जातात. म्हणून ती पाळ्ळी नात जाल्यार तो राजभास कायद्याचो भंग जाता. कोणेय जर ज्या हॉलांत हें प्रशिक्षण शिबीर जालें त्या हॉलांत फाटल्यान लायिल्लो बॅनर पळयलो जाल्यार राजभाशेचो अपमान कसो जाला तें कळटा. आनी चड अजाप दिसता की कांय काळ फाटीं खासा सभापती रमेश तवडकार हांणी घोशणा केल्ली की विधानसभेचें कामकाज राजभाशेंतल्यान चलोवपाची रीत किंवा चाल जी मोमानेस्तायचे राज्यपाल आर्लेकार बाब हांणी घाल्ली ती आपूण चालू दवरतलो म्हणून. तो बोर्ड आनीक रमेश बाब तवडकार हांची घोशणा हांचो मेळ बसना. ते उलोवप एक आनी करप दुसरें अशें जाता. हें विधिमंडळाक, विधिमंडळ खात्याक जावं विधानसभेंतल्या खंयच्याच वांगड्याक सोबना. देखून प्रशिक्षण शिबिरा फाटलो जो हावेस आसा तो साध्य जातलो जाल्यार पयली गजाल म्हणजे सगळ्या वांगड्यांनी थंय हाजीर रावपाचें थारावंक जाय. अशें न्हय की कोणूय एक मेचून येतनाच मंत्री जालो वा एक टर्म जातकच दुसरी टर्माक मंत्री जालो वा मुख्यमंत्री जालो म्हणून ताका सगळे रुल्स पाठ जाले अशें ना. आनी अशें ना म्हणून कशें कळटा आमकां? हालींचीच देख आसा आमकां भुमिपुत्र बिला विशींची. त्या बिलाचें कितें जालें? बील पास पसून जालें विधानसभेंत, पूण तें कुसोवचें पडलें. कित्याक? पयलीं जें कितें करपाचें सारकें तें केलें ना. दुसरी देख रेजिनाल्ड लॉरेन्साली बिलाची. त्या विशीं कोणेच अभ्यास केलो ना, कोणेच रूल पळयलो ना की बाबा हो सेंट्रल कायदो हो हांगा बदलूंक आमच्यांनी जावचो ना म्हणून विधानसभा बील पास करता.
सगळ्या देशांत आमी लजेक पडले तेन्ना. म्हणटकच हाचें कारण कोणेच अभ्यास केलो ना. आनी देखून 40 वांगड्यांक प्रशिक्षणाची गरज आसा. तो मुख्यमंत्री आसूं, तो मंत्री आसूं, तो सभापती आसूं. कारण सभापतीची खरें म्हळ्यार ह्या गजालीचेर सामकी मास्टरी आसूंक जाय. सगल्यांक आदार करपाक अधिकारी आसात ही गजाल वेगळी, पूण कितेंय चूक करून वचप आनी मागीर अधिकाऱ्यांक सांगतकच ती सुदारप हातूंतय लज आसा. लजेक पडपाचें जाता तें जावचें न्हय हे खातीर प्रशिक्षण शिबिरां जेन्ना विधिमंडळ खातें घेता तेन्ना ह्यो कांय गजाली मतींत धरून असल्यो चुको परत जावच्यो न्हय हे खातीर प्रयत्न करपाची गरज आसा. कारण गोंयांत आमच्या लोकशायेचीं फकाणां जायत आसात आनी ती संवसारभरांतलो लोक पळयत आसा. विधानसभा तरी सारकी चलूंक जाय, नेमा प्रमाणें चलूंक जाय. आनी नेमा प्रमाणें चलतली जाल्यार विधानसभेच्या दरेक वांगड्याक रुल्स ऑफ बिझनेस एंड कंडक्ट ऑफ द हावस खबर आसूंक जाय. आनी त्या खातीर हाजे फुडें प्रशिक्षण शिबिरां घेतना तीं खंय घेवचीं, तीं कितलीं लांब आसचीं, तातूंत कसल्या विशयांचेर चर्चा जावची, पयलो नेम धरून निमाणे नेमा मेरेन वतलो जाल्यार कितलीं शिबिरां जाय, हाजो अभ्यास विधिमंडळ खात्यान करचो पडटलो. ना जाल्यार विधानसभा सारकी चलप कठीण जातलें. आज हांगाच थांबता. प्रुडंट मिडिया वयली ही ब्रह्मास्त्र कार्यावळ तुमी पळयतात आनी आयकतात. आयकतकूच प्रतिक्रिया जावं येता. ती तुमची कितेंय प्रतिक्रिया आसली जाल्यार अवश्य कळोवची अशें मागता. नमस्कार.